गुड मॉर्निंग सगळी तुम्ही कशी आहे न्हू बरी आमी हाय बरी आनी आतांचो उठला आनी म्हणल्यार ब्लॉग स्टार्ट करुया कित्याक राती हांवें भरपूर लेट ब्लॉग घायलोलो हाय लॉस 7 kgs म्हणून कमेंट्स येयलोले डायट कितें फॉलो केला हांवें कांय असो डायट फॉलो करून ना जस्ट न्हू क्रेविंग्स आहा न्हू तें स्टॉप केलोलें आनी राती कडेन 7 सुमार न्हू 7 म्हणल्यार जेवपा जाय म्हाका तरी म्हाका मेळना आसलो टायम युट्यूबाचेर सर्च करून हांवें हो डायट असो हें केलोलो 7च्या उपरांत तुका कितें अशी भूक लागत जाल्यार कितें फ्रूट बी खावपा जाता तुमकां बट हांव कितें करतालें म्हाका 7 म्हणल्यार जेवपा जायना आसलोलें हांव बाय 8:30 म्हणल्यार जेयतालें ओके बाय 8:30 म्हणल्यार जेयतालें आनी तेजे उपरांत हांव कांय खायना जाल्यार मागीर मॉर्निंग 11 o'clock हांव ब्रेकफास्ट करतालें सो 8:30 सावन 8:30 to 9:30 9:30 to 10:30 10:30 to 11:30 11:30 to 12:30 12:30 to 1:30 1:30 to 2:30 2:30 to 3:30 2:30 to 4:30 4:30 to 6:30 7:30 8:30 9:30 11:30 एटलीस्ट 8:30 वरां अशी हांव कांय खायना आसलोलें कांय ना मागीर उठल्या उपरांत वॉर्म वॉटर उदी पितालें वॉर्म वॉटर उदी पिता आनी अर्दें वर मागीर हांव मागीर हें करतालें ब्रेकफास्ट करतालें ब्रेकफास्ट बायन कशें मागीर चाव कंप्लिटली ऑफ केल्या चाव पिना हांव शुगर कंप्लिटली ऑफ आहा शुगर घेयना हांव कंप्लिटली शुगर ना सॉफ्ट ड्रिंक शुगर मागीर आमगेलें बिस्कीट मैदा तसलें सगळें ऑफ केलो आहा कांय ना आनी जेयत बाहीन जाल्यार न्हू थोडेशें जेयता लिमिटेड जेयता आनी भूक लागल्यार बाहीन अशें न्हू फ्रुट्स खाता आनी फ्रुट्स लेस्ट शुगर म्हणल्यार चड स्वीट ना तोली स्वीट्स तशें खातालें सो खूब जाणां कमेंट आसली तर 7 kg लूज केलें तें बाबा जाल्याचे पयलीं न्हू 60 kg जालोलें आनी बाबा जावन मागीर हें जालें 2 वर्सां जालीं बाबा न्हू हांव 80 जालें आतां हांव 72 जालां मागीर टार्गेट आहा 60 जावपाचो आनी मेन प्रॉब्लम कितें तें मागीर जाणा तुमी मागीर न्हू बेणाचेर मोटी म्हणल्यार आमगे तुनू हाय तें जनरेशन अशें बेणाचेर आमगे सगळीं बेंडाचेरूय मोटी सो बेणाचेरूय मोटी न्हू सो तेजेरूय हें जाताय तेका लागून हांव ट्राय करतलें 60 जावपाक आनी जेन्ना 60 जातो न्हू तेन्ना हांव तुमकां मागीर कंप्लिटली डायट फॉलो करता पूण फकत एकूच सांगूंक सोदता की जाता तितलें न्हू साकर उण कराय च्या उण कर कॉफी पिताय बाहीन जाल्यार साकर घेयना आसतना पियाय कॉफी बायन स्टॉप केलो आहा कॉफी बायन हांव पिना चुकोन खूंय गेलें कितें गेलें कोणागेर फंक्शनाक गेलें जाल्यार हांव सॉफ्ट ड्रिंक बी पिता अशें की ना कंप्लिटली 100% डायटार आहा घरा कडचें आनी तवलेलें बंद केलां खावपाचें तवलेलें चड खावंक वचना तितलें करूं येतलें आनी थोडें जॉब तशें हें सिंपल वे जालोलें मागीर डायट लूज करपाक खूब क्वेश्चन्स येयलो राती म्हाका आतां कमेंट पर्सनल मेसेज बी येयलोले की अशें डायट फॉलो केलें काय आनी अशें केलां आनी म्हाज्या हेर एंड स्कीन केअराचेर हांवें सांगलो आहा हाव टू कीप युअर स्कीन हेल्दी तितून मागीर हांवें सांगलो आजून तितून कोणें शेअर करूं ना चोवना जाल्यार थिंग वचून चोय तुमी म्हणजे कशें हें कोतात अशें पूण म्हाका आतां म्हाजो टार्गेट आहा 60 अशें ना की हांव हें आनी वॉकिंगाक बी वचपा चिंतलोलें ह्या वर्सा म्हाका जायना वॉकिंगेक बी असो टायमूय ना म्हाका बाबा बगलें अशें काम घरांतलें अशें कितें अशें जाता आनी मागीर प्रॉब्लम आनी एक आहा की हांव ओवर थिंकींग करता चड चिंता हांव फुडें कितें कात कितें ओवर थिंकिंगानूय न्हू मागीर वेट लॉस जाता आनी ह्या म्हयन्यान जर तुमी सांगत जाल्यार ह्या म्हयन्यान 2-3 पाटी न्हू हांवें दिसाक 2 पाटी खायला आफ्टरनून जेयला आनी नायट जेयला मोदें ब्रेकफास्ट ना कांय ना तशें न्ही पूण अशें बी म्हणटाय की तूं इतलें स्कीप करतलें मील न्हू तितलें तुका हेल्था माल पडटा म्हणून विकनस येता म्हणून येस म्हाका विकनस येयलोली पूण आतां हांव यूज टू जाला सो आय ओके विथ दॅट पूण हांव प्रॉपर डायट प्लॅन तुमकां हाडटलें जेन्ना हांव 60 जातलें पळय मागीर प्रॉपर 60 येतलो न्हू वेटाचेर आनी प्रॉपर जातलें फकत मागीर तें बेणाचें कितें कोणाकूय खबर आहा जाल्यार बेणाचें कितें कशें हें करपा जाय जाल्यार म्हाका सांगा ओके तरी हांव रिसर्च करीत आहा तरी पण सिंपल आहलोलें म्हाका आन्सर करूंक मेळटालें तें सो तें आन्सर केलें आनी मामी डॅडीना ती भायर सरलोली आहा आनी आयज आमगे बालवाडीन फोन येयलोलो म्हाका बालवाडी टिचरीचो आयज बालवाडीन ब्रेस्ट चॅकअप आहा म्हणल्यार चॅस्ट चॅकअप आहा थिंगा आतां ब्रेस्ट कॅन्सर सूट जाताय न्हू सो चॅकअप आहा जाल्यार तेणी यो आयज सांगला सो चोयतली
आमी न्हू सो गेल्यार वयतले चॅकअप दॅट इज फ्री चॅकअप आनी चॅक कोत्ता तितलें बरें न्हू तूं गेलें कित्याक लास्ट टायम न्हू म्हाका हांवें तें ओपनली सांगोना आहलोलें म्हाका बेफी आहा तेन्ना तें हिंग न्हू चॅस्टाकोणें न्हू खूब पेन जातालें आनी चॅक केला तेन्ना म्हाका अशें म्हणलेलें लंब आहा म्हणून ओके लंब आहा कोल्यालें आनी एक म्हयनो कसो हांव सामकें रडोन काडलें बाबागे कितें जातलें कितें काट म्हणून आनी थ्रू मागीर हें मॅडिकल प्रायवेटान दाखयलें मागीर प्रायवेटान म्हाका मिस लीड केलें मिसअंडरस्टँडींग जालें आनी मिससेन्स जालें आनी एक म्हयनो असो गेलो म्हगेलो सगळें चॅकअप बी करून पूण मागीर लास्टाक कांय मेळोना सगळें बाय गॉड ग्रेस ऑफ गॉड सगळें नॉर्मल आहलोलें म्हणजे कांय ना सो तें एक म्हाज्या मनान हा एक पाटी अशें 50% अशें म्हणल्यार तेणी आसूं शकता म्हणून अशें बेश्टें कशें जालो न्हू सो चोया बाबा येत जाल्यार वयतली चॅकअपाक ओके आनी आयज वचपा हांवें मडगांव वचोंक जाय चिंचोण वचोंक जाय आयज म्हाका कित्या म्हणशाय तर तुमी म्हाका मातशें क्लीन करूंक जाय एकू बारी क्लीन मागीर जायना तें आयज फेन बेन सगळें पुसून काडटा फेन बी पुसून काडटा आनी मागीर दुसरे पाटी वयता तेन्ना अर्दें काम आयज केलें न्हू अर्दें काम मागीर करूं मेळटा मागीर बाबाक घेवन जावपा न्हू पूण आयज बाबा व्हरतलें हांव सो चोया कशें कितें जाता तें तुमकडेन आयज सगळें शेअर करतलें पूण म्हाका इतलें म्हाका सांगो जाय आसलें तुमकां वेट लॉसाचें सगळीं जातालीं न्हू तेका लागून ओके मागीर मेळटा ओके तुम सालोन बालवाडीन येतो म्हणून एक चोई आमगे बालवाडी ओके थिंग चॅकअप चलता सो जालें आमगे चॅकअप कांय ना सांगला फ्री तो ना सांगला ते मेशी डिवायस हाडलो आतां डिवायसार चॅक कोत्ताय ती हांवें ना सांगला मागीर सारकें सांगला सो आतां घरा वयताय आनी मागीर मेळटा ओके मारगांव आतां मारगांव वयताय आनी बालवाडीन चोन येयले थिंगचो धाकटी क्लिपींग काडलेली चोय तुमी चोयलें आसलें हेजे मुखार घायलो हांवें चोय आतां हाडलें ओके मागीर दाखय तुमकां एक्झॅक्टली हूंय वयतलें कितें काय ओके ओके वी कॅन गो ओके लेट्स गो सोर येवपा थांबलोली हिंगा 250 पिले आनी आतां वयताय मुखार बरो दिसत केदो पावली बरी भाशेन आनी मागीर फ्रेंडान फोन येयलो न्हू सो बिजी उरली रेकॉर्ड उलोवपाक कांय शूट बी कांय करून ना मागीर रांदून चिल आनी ते टीव्हीचेर कार्टून चोवपाक जाय इप्पी घालता इप्पी कार्टून ओके आनी मागीर दाखय तुमकां सगलें मातशें बसलें तूं या न्हू भायर मागीर It's getting stuck. Hi guys. It's getting Hi stuck. guys. It got stuck. The TV is getting stuck. It is not on. TV has on जाए ना YouTube start हो जाता है. ठीक है मालूम. तर वयता दिसा गव्हर्मेंट केल्या बरें गव्हर्मेंट सोटे आनी कांय शूट करूं ना मातशें बिजी जालें सगळें तुमकां सांगलें फॅन बी सगळें पुशिलां आनी निसून जाय आहलो म्हाका एसी पुसपा ती मेळना म्हाका निसून ती लॉक मारलो आहा भायल्या आनी ते म्हाका नाचाय लॉक मारलो आहा दुसऱ्या घरान घालून तेका लागून म्हाका निसून मेळना एसी पुसपा चोयता एक निसून एक घेवपा जाय म्हाका धाकटी येताय न्हू त्यो आहलोली न्हू म्हणून हांवें घेवना आहलोली म्हाका चोयतलें
मेळत जाल्यार घेतले आनी आतां वयता फेरये चांद्रा म्हाका वस्तू घेवपा जाय खूब उलगुवा कित्याक घेवना तें हांव घार पावोन सांगता तुमकां ओके आनी आतां भायर सरता मागीर मेळटा